कळसा भांडुराच्या प्रकल्पावेल्यान सुरू जाल्लो वाद केंद्रीय पर्यावरण आनी राना मंत्री प्रकाश जावडेकराची जाप येवपा आशिल्ल्यान मातसो थंड आसा. 10 दिसांचो प्रास घेवन मंत्री जावडेकर गोंय सरकाराक कितें सांगतलो तें अजून स्पश्ट ना. मात कायद्याचें पुस्तक स्पश्टपणान गोंया वटेन आसा. कस्तुरीरंगन रिपोर्टा प्रमाण प्रकल्प येता ती सुवात पर्यावरण संवेदनशील वाठारांत. माधय अभयारण्यात चारूय वटेन 1 किलोमिटराचो बफर झोन. प्रकल्पाची सुवात 1 किलोमिटराच्या हद्दीत येता. थंय प्रकल्प येवपाक शकना. केंद्रान अजून मेरेन कर्नाटका वटेचो पर्यावरण संवेदनशील वाठार जाहीर केल्लो ना. मात हो प्रकल्प माधय अभयारण्या कडच्यान फकत 300 मिटराचेर आसा. ट्रिब्युनलाच्या निकाला उपरांतूय ह्या प्रकल्पाचो विचार करतले जाल्यार खुबश्यो अटी घाल्ल्यो त्योय पाळूंक ना. ट्रिब्युनलाची अर्द केंद्रान अधिसुचीत केल्ली ना. ट्रिब्युनलान जितलें उदक कर्नाटकाक दिलां तें वळोवपाकूय अटी घाल्यात. कर्नाटकाक पुराय प्लॅनिंग परत करपाचो ट्रिब्युनलाचो आदेश. कर्नाटकान हो आदेश पाळ्ळा काय ना ताचे विशीं कांयच स्पश्ट ना. ट्रिब्युनलाच्या निकालाक सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज केला. ताचेर सुनावण्यो जावपाच्यो आसात. केंद्र सरकाराक ह्या प्रकरणात फुडें वतना सगळ्या कायदेशीर गजालींचो विचार करचो पडटलो. फकत राजकी दबावाक लागून कर्नाटकाचो प्रकल्प फुडें व्हरप कायद्यान खंयच बसना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.